आमकां हातूंतल्यान शुभ वर्तमानकार कितें सांगता तो आमकां म्हणटा की आमी जायते फावटी न्हय नियाळाक आमकां बरें कित्याक आमी जायते फावटी ताचे भाशेन मातयेवा भाशेन जायते दोंड एकठांयत आसात जायते संवसारीक वस्तू एकठांयत आसात तेच भाशेन पेद्रूचे तो एक कारवी आसलो आनी तोय संवसारीक जेवण म्हणजे नुस्तें तें तो धरतालो आज जेजू आमकां प्रश्न करता की आमी हें संवसारीक वस्तूचेर पातयेवन न्हय पूण आपणाचेर आमी जेजूक आमच्या जिवितांत घालूंक आयज तो आमकां ह्या वाचपांतल्यान आपयता तर मोगाच्या भावान भयणीनो आमी जेन्ना कसलेय त्रासान आसूं दी कसले कश्टान आसूं दी आमी आमची नदर जेजूचेर मारूंक जाय आमच्या दोनयाचेर मारूंक जाय आमच्या मास्टर पेंटराचेर मारूंक जाय आमच्या जिवितांत दूख येतलेंच पूण तें दूख उरचें ना तें वेतोलें आनी हें आमी दर एक क्रिस्तांवान कशें करूंक जाय आमची नदर जेजूचेर धरून आज ताणें आमचे पासत तो कुर्सार मेलो आनी आमच्या पातकांचें फारीकपण ताणें केलें तेंच आमी धरून आमी ताच्या मोगान जिवंक तो आमकां आपयता ताचो मोग अनुभवुया ताका तोच मोगान आमी जिवुया आनी होच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया